म्हापशा पालिका बाजारांतली दुकानां दुकानवाल्यांनी भलत्यांकच भायल्या भायर विकल्यात। ही दुकानां ट्रान्सफर करची म्हूण पालिका मंडळाचे बसकेंत बोवाळ जालो। ही दुकानां फक्त रक्ताचे नातें आशिल्ल्यांकच ट्रान्सफर करची म्हूण नगरसेवक मागतात। ह्या विशीं पालिका प्रशासन संचालका कडेन पत्रव्यवहार करपाचें बसकेंत थारलां। अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो थारावूय बसकेंत जालो। आज आमचे डिफर केलेले 2 मॅटर आमी आयज घेतिल्ले आसा। Decision regarding the order for transfer of municipal permission from the origin lessee to present occupier. हेजे कारण आमी मिटिंगेन उलयले की कितलीशी आमचे हांगा शॉप बी आसा की असो आसा मिसयूज जाता, ते जावचे न्ही। कोण कितें घेतला तांकां लिगली वचचें अशें आमी मुद्दो धरून हे मिटिंगेन हाडले। आमी एज पर द 2000 पर्यंत कोणाचे आसा ते आमी पयलीं डिसिजन घेतले, पूण ताजे नंतर 3 घरां आशिल्लीं आमचे कडेन आयिल्ल्या, पूण ते आमी 2000चे ऑलरेडी केल्ल्या आनी आयज आयिल्ले थोडी घरांय आमी तांकां लिगलायज करून दिले। ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स स्टॉल्स इन म्युनिसिपल मार्केट ब्लड रिलेशन तेय आमचे कडेन आयिल्ली 7 हे आसा, तेय आमी पास करून दिला। गव्हर्मेंटा कडच्यानूय ट्रान्सफर ऑफ परमिशन म्हणून आमकां लेटरूय केल्ले आसा DMA कडेन, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट। ताजेर आमी हो मुद्दो दवरलो, पूण थोडी कांय कारणाक लागून तेंचे आमकां अजून थोडी विशय आमकां मेळ्ळो ना। ते शॉप कोणाचे आसता पळय तांचे डिटेल मेळूंक ना, ते आमी सोदून काडटले आनी ताजेर तोडगो काडपाचें थारायलां। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। ऑगस्टाच्या 13, 14 आणि 15 तारखेक मडगांवां रवींद्र भवनात गजल महोत्सव जातलो। 15 ऑगस्टाक कार्यावळीचो शेवट पद्मश्री हरिहरनाच्या गजलीचे मैफलीन जातलो। संपूर्ण देशान भितर आणि देशा भायर जे नांव आशिल्ले अशे गजल सम्राट हे हांगा येवन आपली कला सादर करतले। 13 ऑगस्टाक 7 हो कार्यक्रम सुरू जातलो। 13 ऑगस्टाक शकुंतला भरणेन कलाकार पंडित प्रभाकर कारेकाराचेर बरयल्ल्या पुस्तकाचे विमोचन जातले। राजभाषा संचालनालयान कार्यावळ दवरल्या। पूण कांय गायक खबर आसून सुद्दां केन्ना केन्ना थोडेशे अलिप्त उरतात आनी म्हाका दिसता त्या नदरेंतल्यान पंडित प्रभाकर कारेकाराचें गाणें पळयल्यार तितली तांकां जो भर दिवपाक जाय आशिल्लो तांकां एक कलाकार म्हणून तो खंय तरी गोंयच्या मळार सुद्दां त्या मनान जावना, म्हणून हांवें चड करून हें पुस्तक बरोवपाक घेतलें। संगीताची आराधना, ताचो इतिहास आणि एकंदर त्यांच्या गायकीचो ढंग हेजे विशींचे पुस्तक स्वर प्रभाकर पंडित प्रभाकर कारेकर ह्या नांवान श्रीमती शकुंतला भरणे हांणी बरयला। सद्भावना दिसा निमतान काँग्रेसीन राजीव गांधीच्या जीवनाचेर राज्यस्तरीय क्विज कॉम्पिटिशन दवरल्या। कॉम्पिटिशन 20 ऑगस्टाक सांखळे शिवाजी मेमोरियल सभाघरात जातली। We are organizing an all Goa inter secondary and inter higher secondary PowerPoint presentation contest, and our topic is Rajiv Gandhi, his vision for India, on the celebration of Sadbhavana Day, and this celebration of the Sadbhavana Day will be on 20th of August at Shivaji Memorial Hall, Sakhli, Goa. सान मिंगेल हायर सेकंडरी स्कुलाची वर्सुकी आमसभा जाली। कार्यावळीक भुरग्यांचो भोवमान आणि इन्स्टॉलेशन सुवाळो जालो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।